देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची सासाय समेस्त गोंयकारांक लागू। पेडणेच्या पुनवेची सगळ्यांक परबी। श्री तुकाराम हरमलकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य, धारगड। गोंयांत चालू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय सर्तीत नेटबॉल ह्या खेळात गोंयाक रुपया पदक फावो जालें। हरियाणा विरुद्ध गोंय ह्या फायनलीत गोंयाक हार खावची पडली। ह्या नेटबॉल फायनलीत 33-22च्या फरकान गोंयाक राष्ट्रीय खेळा सर्तीत रुपया पदक फावो जालें। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीक गोंयांत व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली। त्याचबरोबर आयज अभिमानाची गजाल म्हटल्यार नेटबॉल ह्या खेळात गोवा पंगडाक रौप्य पदक फावो जालें। गोवा हरियाणा विरोधात खेळटाली, हरियाणान गोंयाक हरयलें आनी गोंयाक हे रौप्य पदक फावो जालें। कर्नाटक आणि गोवा ह्या पंगडां मदीं कर्नाटकाक हारून गोंयांत ह्या फायनलीत प्रवेश केल्लो नेटबॉल ह्या खेळात। तांकां आतां आयज एक अभिमानाची गजाल म्हणजे रौप्य पदक गोंयाक फावो जाल्लें आसा। काल भांगरा पदक फावो जाल्लें गोंयाक। मॉडर्न पेंटेथॉलॉन ह्या खेळात काल गोंयच्या बाबू गांवकारान भांगरा पदक मेळयल्लें। त्या बरोबर ही सुरवात जाली आनी आयज हे रौप्य पदक गोंया पंगडान जिखिल्लें आसा। 32-8-22 अशा फरकान गोंयाक ही बाजी मारिल्ली आसा।